एकल्यास पुता वंदन 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 सांव पवित्रत्म्याक वंदन वंदन सासणाच्या सासणा वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापाक वंदन वंदन ताच्या एकल्यास पुता वंदन 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 सांव पवित्रत्म्याक वंदन वंदन सासणाच्या सासणा देवाक आमच्या भजन आमी करया सगळ्या काळजान ताची स्तुती करया ताळे आसू बारया गितां आमी गावया देवाक आमच्या वंदिया वंदन वंदन वंदीच्या देवा बापाक वंदन वंदन ताच्या एकल्यास पुता वंदन 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 सांव पवित्रत्म्याक वंदन वंदन सासणाच्या सासणा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो आज पेंतेकोस्ताचें फेस्त पवित्रोत्मो सर्गींत आवन संवसाराक देवुल्लो आनी पवित्र सभेन नवें रूप घेतिल्लें प्रत्येक जावन पवित्र सभा जल्माक आयिल्लें फेस्त आमी आचरण करता आमी समेस्त पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्लीं मनशां आनी देखून आज हें आमचें हर एकल्याचेंय फेस्त पवित्रोत्मो देवान आमचे खातीरच दिला आमकां पातकांचें बोगसाणें लाभच्याक आमी नवी जिणी धरच्याक आमी दैरादीक जावच्याक आमी शुभ वर्तमान प्रगट करच्याक आनी अशें आमी लोकांक देवा थंय वडच्याक हें महान देणें अपरिमीत मोलादीक देणें देवान दिल्लें तें आज आमी स्विकार करया पवित्र आत्म्या सांगात संतोश पावया आनी जर पवित्र आत्म्याच्या येण्याक अडखळ आसचें कितेंय आसा आमचे थंय पाताक वा नापसंद साल ती आतां सोम्याक सांगून पातकांचें बोगसाणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर परवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच आंबार मोरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर क्रिस्ता कुळकर क्रिस्ता कुळकर सोम्याका कुळकर सोम्याका कुळकर महिमा 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 देवा उंचर्गी आणि शांती
ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमा वरवीं सर देसा आनी लोकां मोदें विस्तारलेले तुजे परजेक तूं पवित्र करताय युगा युगांक प्रितमेचेर पवित्रत्म्याची देणी सुबामपणी वत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंचो दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्रत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्यां उदेशी फुडें वर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले तेदवां एकासने कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या अरियेकल्याचेर बसून रावल्यो ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या अरियेक गांवचे भक्तिवंतू जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले वो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेलें अरियेकल्याक आपापले भाशेन आयका तशें देखून लोक तटक जालो ते शर्मेले आनी वेचमेज जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलेया घर न्हय तर आमच्या मदल्या अरियेकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकात तें कशें आमी हांगा सावन पार्थियांतले मेदियांतले येलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले कप्पादोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतींच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले
जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वर्स मेळ्ळिले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर आत्म्या मुझ्या सर्वे स्पोराक नावा सर्वे स्पोरा मुझ्या देवा कितलो तू वरतो महिमेराने वै बाबा प्रकाश भरीत मानता नेसलो धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचे बांधून हाडला सासनाच्या सासना ती तीर केल्या मांथा परी दर्या तिका पांगून धरल्या तिचे पर्व दोंगर उदका बुडोवन आसा धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर कितली विविध तुझी कृत्या सर्वे स्पोरा जाणवायेन सर्व वस्तू तुवें केल्या पृथ्वी सगळी तुझ्या रचनांनी भरल्या सर्वे स्पोराक नावाड आत्म्या मुझ्या धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विणे कोणीय मनीस जेजूस स्वामी म्हूण सांगूंक शकना आत्मीक देणी विविध पूण एकूच आत्मो ती दिता सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकूच स्वाम्याची आमी सेवा करता कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण सोमेस्तांतय सोर कामां जारी करता तो देव एकलोच हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदया पासून म्हूण ती दिल्यान कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सोर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्तांतय घडटा आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जमचे खातीर एकच आत्म्यातय
पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्म आमकां समेस्तांक पिवानसो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सुमेस्त आमी उबे रावून पवित्र आत्म्याच्या मानाक आतां गीत गावया. पवित्रत्म्या ये देवून आणि फाकय सर्गितावन उस्वाडाचे तुझे कीण ये तू बापा दुबळ्याच्या ये तू दाता देण्याच्या ये तू हिरव्या काळसाच्या बुसवणारा भोवऱ्या आत्म्या तू लोक तू सैर्या स्वादी खऱ्या सावळी वोतान सुकतेल्या पुसवण करी रडतेल्या येऊस वाडा सरू संपूर्ण बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पात येतेल्याचे तू सोथीरादार तू सकड मेळले भिसय सकड सुकले थांबय सकड खायले बागय सकड खड साले शेक सकड तणसाले वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ्यांक तुझे राशेवन पातयेल्या पवी तुझी सातेणी लाभयशे गुणांचे पून लाभय आमकां बरें मोर्न पावय सुखाक सासनाच्या. आमेन. Alleluia, Alleluia. पवित्र आत्म्या देवून ये वर काळसां तुझ्या भावार्थ्यांची आणि पेटयता तूं उसो तुझ्या मोगासो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिस्तदारान दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून तांणी तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पदकां तुमी बोगशितात तीं बोगसातालीं, जांचीं पदकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसाशिनात. देवाचें उतर हे वाकर्णी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आमी घरांत सकाळींच्या नस्त्या खातीर फळारा खातीर चपात्यो करता वा गोवांच्यो भाकऱ्यो करता. गोवांचें पीठ, सुकें पीठ धरून कितलें मळल्यारय तें मुदो करूंक येना. भाकऱ्यो करच्याक गोवांचें पीठ मळटाना ताका आमी इल्लें उदक घालता. उदक घाल म्हणल्यार मात्र गोवांचें पीठ अंटी येता, मुद्याक येता. नांतर जालें तें सुकें सुरता आनी कितलें आमी मुदय करूंक पळयल्यार आमी तातूंत यशस्वी जायना. आनी तशें पीठ सवकास मळटाना जाय तितलें उदक घालना. चड आनी चड ही मळणी जातच. ताका इल्लें कांय तेल घालें, नारलेलें तेल, आनी परत मळ्ळें जाल्यार तें पीठ आनीकी नाजूक जाता, आनीकी चड वळूंक सुलभ जाता. आनी शेकी ते गुळे करून लाटून आमकां जाय तसल्यो रुचीक भाकऱ्यो वा चपात्यो आमी करूंक शकता. पीठ ताचेच ताकी एका रुपाचें तर ताका सांगात जावन उदक आनी तेल पडटा आसतना ताचें रूपच बदलता मात्र न्ही, ताची रूच बदलता, ताचे गूण बदलतात. एक नवेपण येता. पवित्र पुस्तकांत चपात्याचो उल्लेख ना वा भाकरी हाच्या विशयांत उल्लेख आसा, तरी पूण पवित्र पुस्तकांत चड उंड्या विशयांत उलयतात. साबार कणां तावन केल्ल्या पिठा तावन उंडो जाता जाल्यार आनी कोण साबार जाणां त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेतात तीं एकच कूड जातात म्हणून सांत पावलूय सांगता. पवित्र आत्म्याचें काम सादारण हांवें म्हणयेत गोवा पिठा तावन एक साबार कणां तावन, साबार कणांच्या पिठा तावन एक भाकरी केल्ल्या बरी वा साबार कणांच्या पिठा तावन उंडो केल्ल्या बरी. तातूंत तेलाचो आनी उदकाचो अंश आनी ताचें काम कितलें गरजेचें गे म्हणून आमकां स्पश्ट अनुभवांत कळटा. तशेंच घडटा क्रिस्तांतय म्हणटा आयचें दुसरें वासाप सांत पावलून कोरिंथारांक बरयलेलें. ताणें म्हणून ना तशेंच घडटा तुमचे थंय वा आमचे थंय म्हणून. बगार ताणें म्हळां तशेंच घडटा क्रिस्तांतय. म्हळ्यार आमी विंगड विंगड कण कशे पवित्र आत्मो आमकां सांगाता हाडटा तें उदक वा तेल ह्या दोनी रुपांनी पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आनी आमकां तो सांगाता दवरता मात्र न्ही, आमी क्रिस्ताचे जाता. अशेंच घडटा क्रिस्तांतय. म्हणजे आमी आमचीच आस्त जावन उरना, बगार आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जाता. क्रिस्त मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे.
पवित्र आत्म्याचें हें काम आमी विंगड विंगड कुडके ह्या चरित्रेंतले आमकां सांगाता घालून क्रिस्ताचे विविध विश्वे अंगांग करचें काम तें पवित्र आत्म्याचें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आनी अशें सांगत आयिल्लीं मनशां आमी कसल्या गनाची मनशां जाता पळया. आमकां कितें सकट नवीं नांवां मेळटात. आमकां क्रिस्ताची कूड म्हणटात तें आमी आयच्या वाचपांत आयकलें. आमकां पवित्र आत्म्याचें टॅम्पल म्हणटात, ताचें मंदीर म्हणटात. आमकां बापाचें घराणें म्हणटात वा देवाचें शेत म्हणटात. आमकां जेजू क्रिस्ताची पतीण म्हणटात वा देवाचो लोक म्हणटात वा आमकां बऱ्या गवळ्याचो हिंड म्हणून आपयतात. बांदपाची, सागोळेची आनी तशेंच बोकऱ्यांक सोरोवण्याची ह्या जिवनांतल्या साबार दृश्यां मारिफात आमी कोणगी म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां समजयता. आनी आमी कशे त्या हंताक येवन पावता गी म्हणलें तेंय सांगून पवित्र आत्मो असलें काम आमचें थंय करता म्हणून आमकां स्पश्ट दाखोवन दिता. हें पवित्र आत्म्याचें काम आमचें थंय जाल्ल्यान आमचे सांगाता पवित्र आत्म्याक रावूंक धादोसकाय भोगता. मनशाच्या बाळां सांगाता रावचें ताका व्हड धादोसकाय, व्हड संतोशाचें देखून देवान त्या आत्म्याक आमकां दिला. आनी जेजून म्हळां हांव वचना जाल्यार पवित्र आत्मो तुमकां येवचो ना आनी एक मजतदार आनी एक पराक्लीत. तशें म्हळ्यार ताणें पुनर्जीवन जाल्या उपरांत मात्र पवित्र आत्म्याक आमकां दिवंक साध्य जाता म्हणून जेजून आमकां सांगलें आसा. ताणें बापा थंय वचो जाय आनी तो व्हड मात्र ताणें पवित्र आत्म्याक धाडी जाय. बापा आनी पुतातान निपजल्लो, उमाळून आयिल्लो हो मोगूच ताणें आमच्या काळजांत वतला म्हणून आमी सत मानता. आनी देखून मनशां आमी क्रिस्तांव नव्या बरवशाची, नव्या रुपाची मनशां जाता. धाड तुज्या स्पिरिताक येसोम्या आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर म्हणून आमी आज किर्तनांत मागलें. आमी आज क्रिस्ताचो उंडो जाता आनी क्रिस्ताचें कुडीचे सांदे जाता. आनी तें पवित्र स्नाना वेळार प्रत्येक जावन उदकां मारिफात आनी तेलां मारिफात त्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमचें थंय जाल्लें. आनी तशेंच क्रिस्मा वेळार परत तेलां मारिफात पवित्र आत्म्याचें येणें आमचें थंय जाल्लें. आनी वडदीच्या सक्रामेंतांत ह्या जाकाचे हात मागतना, वेसपाची तकली मागता आसतना हेंच पवित्र आत्म्याचें देणें परत आनी परत आमकां दिता. आनी पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्याचें देणें दिवंक एक गुर्तू आसा आनी तो जावन आसा माथ्यार हात दवरून मागचें. जेजून वयर येता आसतना तांचेर हात उबारले आनी मागणें केलें आनी ताच्या उपरांत पवित्र आत्मो आयलो. तशेंच आपोस्तलांनी सामारियांत वा एफेजांत वचून पवित्र स्नान घेतलेल्यांचेर हात दवरले आनी तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिलें. आनी अजून पर्यंत ही माथ्यार हात दवरून मागची रीत प्रत्येक जावन पवित्र स्नाना वेळार, क्रिस्मा वेळार आनी वडदीच्या सक्रामेंता वेळार जावं दियाकोनाची, याजकाची वा बिस्पांची ह्या वडदीच्या सक्रामेंता वेळार तेच गुर्त आमी परत आनी परत वापरता आनी परतून आनी परतून पवित्र आत्म्या ये देवून आमी म्हणून मागता. पवित्र आत्म्या ये देवून त्या गितांत पवित्र आत्म्याचें काम कितें आमचें थंय म्हणल्यार आमी आतां गावन आमकांच ताचे विशयांत समजणी मेळ्ळी ती आमी उचारली. कितें शेळमोडें जालां तें नव्या जिवान भरूंक, उबेन भरूंक, कितें वांकडे तिंकडे आसलें तें नीट करूंक, कितें मेळ्ळें आसा तें मेळ्ळें काडूंक आनी कितें मरण आदीक जाल्लें वा कुसोनेचें आसलें, कितें बरें पडनातलें थंयसर बरें वंपूंक पवित्र आत्मो आमकां दाराळ मापान आदार दिता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां नवीं मनशां जावन बदलिता. प्रत्येक जाण आमकां जिवाळ करता, आमचे थंय नवो जीव भरता. तसो जीवच आमचे थंय येता. तो सोम्याचो जीव, जेजूचोच जीव ताणें तांचे स्वास सोडलो. घेयात पवित्र आत्म्याक. जांची पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसातालीं. सोम्याचो स्वास आमचेर ताणें सोडला. जशें आदिमागां आदांक देवान रचल्या वेळार ताच्या नाकाच्या फुडांनी देवान स्वास सोडिल्लो आनी आदां जिवो मनीस जाल्लो.
आनी आतां नवो आदांव जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तो देव आनी मनीस देखून तसलोच सुस्वास पूण ताच्या की भोव मोलादीक तशेंच त्याच रुपान आपोस्तलांचेर आनी आमचेरय तो फुंकता आनी त्या स्वासा मारिफात आमी देवाचोच जीव घेवन नवी मनशां जावंक पावता पुनर्जीवन क्रिस्ताचें प्रथम मोलादीक देणें ताचो आत्मो ताणें आमकां दिवचो आनी कुर्सार तो मरता आसतना ताणें ताचो प्राण दिलो ताचो आत्मो दिलो म्हणूनय जो हांव सांगता ताणें ताचो आत्मो बापाक ओपसून दिलो बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपसिता म्हणून लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकता आनी हांगासर जुवांवच्या वांजेलांत ताणें तसो आत्मो दिलो आनी तो आत्मो मरतना सोडून दिल्लो परत ताणें घेवन ताणें आमकां आमचेर तो वतला आनी तशें जाल्ल्यान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तो आमकां जिवाळ करता नव्या जिवान भरता दुसरें पवित्र आत्मा आमकां दृढ आनी घट करता धैर्यान भरता भिवकुरे आमी आसले बिजूड आसले भोव धैर्यादीक मनीस जावन बदलता आपोस्तल पळया दारांत आपूण बसले पवित्र आत्मा येता पर्यंत भितर आसले जेजूक जीवशी मारल्या बरीच आपणाकी मारतीत म्हणल्या भियान ते आसले पूण पवित्र आत्मा आयलोच तांणी दारां उगडलीं आनी ते धैर्यान भायर आयले आनी उक्त्या जाग्यार कितें देवान तांच्या मतींत घालें काळजांत घालें तें कांयच भिरान नासतना लोकांक सांगलें मात्र न्ही एकल्याक तांच्या भासांनी तें आयकलें व्हडले व्हडले कॉन्फरन्स जाता आसतना सायमल्टेनियस ट्रान्सलेशन ही सिस्टम आसा एक रीत आसा उलयतलो मनीस एका भाशेंत उलयता जाल्यार आयकतल्या मनशांक तांच्या भासांनी आयकोवच्याक तांच्या कानाक दुसऱ्या भासांचे ट्रान्सलेशन येवचे बरी पावचे बरी साधनां वापरतात दुसरी साधनां वापरतात आनी दुसऱ्या कुडांनी वा कॅबिनांनी बसून परिणात भाशेचे तज्ञ वा बरी करून भाशांतर करची मनशां आसात ते त्याच वेळार उलयतानाच भाशांतर करून आमकां मेळाशें करतात पवित्र आत्म्याक असली विशेष सकत एक भास न्ही दोन भास न्ही हजार आनी हजार भासां एकच वेळार उलोवची तांक ताका आसा आनी हर एकल्या ताच्या भाशेंत समजोवचे बरी करची तांक भाशांतर करची ताका तांक आसा म्हणलें आमी आज समजता आनी आज पवित्र सभेंत सगळ्या संवसारा पळयलें जाल्यार संवसाराचें साधन सर भासो वापरन देवाचें उतर गजत वेता पवित्र आत्म्याचें काम तें देवाचो शब्द आमकां मेळ्ळो आनी तो शब्द आतां भाशांतर जाला आनी आमकां हर एकल्याक आमच्या भाशेन मेळ्ळा पवित्र आत्म्याच्या मजते वरवीं ताच्या प्रेरणा मारिफात पवित्र पुस्तक बरयल्लो ताच्या प्रेरणा मारिफात मात्र आमी हो पवित्र पुस्तक वाचून समजोवंक शकता अजून पर्यंत आमच्या भाशेंत देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रेरणान आमकां लाभता तिसऱ्यान पवित्र आत्मा आमकां सोबीत मनशां जावन बदलिता रूप नातलेल्या आकार नातलेल्या पृथ्वीचेर देवाचो आत्मो जंपय मारतलो तो ताचे वयर ताचो दैवीक आत्मो वाऱ्याच्या बरी उदकाचेर तो ताची साल दाखोवन आसलो आनी चौकास त्या आत्म्याच्या बळान देवान ताका आकार दिलो प्रत्येक मांडावळ घाली खंयसर घुसपड आसली थंयसर एक बरी मांडावळ घाली उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकता बेसान जाल्लें जिवीत आमचें वायट सवयांक बली जावन कुडके जाल्लें जिवीत आमचें दिक्क सुकोवन नीट वाटेन वेच्या बदला खंय वचोन शिंपडलेलीं मनशां आमी जर तर फाटीं येजय जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां एक नवो आकार दिता आमच्या जिवितांत एक नवी मांडावळ घालता धाड तुज्या स्पिरिताक येसोम्या आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर तें म्हजेंय कर म्हणून आमी आज मागचय कितलींशीं मनशां कॅरिझमॅटीक मागण्या वेळार वा पवित्र आत्म्याचें देणें आपणावन नवीं मनशां जाल्लीं नात ताच्यो दर म्हणून आमकां साक्षी जायपुरत्यो मेळटात मनशांची रुपांच बदल्ल्यांत पवित्र आत्म्याच्या येण्या मारिफात आनी मनशां आमी सोबीत जावंक पावल्या तशें जाल्यार मनशांच्या जिवितांत एका तराचो परजळ आनी तृप्ती आमकां दिसता चवथ्यान पवित्र आत्मो आमकां एकवटायता जशें पेंतेकोस्ता दिसा सुमार 3000 लोक आपोस्तलांच्या मेळींत मेळ्ळे चौकास ते 5000 जाले आनी संको विस्तारलो आतां कितलो संको आसा पवित्र सभेंत तें
आमी दीस वेताना आयकूंक शकता आनी आजून जाल्यारय खंयसर चड काटकाय आसा दोगदोणी आसा थंयसर चड जण क्रिस्ताक वळखूंक पावतात पवित्र आत्म्याचें काम तें आनी उतर प्राप्त जाल्ली वगेच बसनात ती हेरांक सांगतात हळे सोमयाक हांवें स्विकार केल्या उपरांत म्हजी जिणी अशी जाली म्हणून साक्ष दितात पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता मात न्ही तसली साक्ष दिता आसतना आमकां दादोसकाय भोगता हें आयकया म्हूण भोगता आनी त्या मनशाक लागीं सरया म्हूण भोगता आनी हें कामी पवित्र आत्म्याचेंच पवित्र आत्मो आमच्या काळजाक आमच्या मतीक आमच्या समजणेक उजवाड दिता कम होली स्पिरीट अशें म्हण आपयता हांव आमी ताका ये पवित्र आत्म्या आनी आमची मनां आमची काळजां उजवाडाय आमची समजणी उजवाडाय पवित्र पुस्तक वाचतना आमी म्हणटा कम होली स्पिरीट एनलायटन माय हार्ट एंड माय अंडरस्टँडींग हेल्प मी टू रिकग्नायज द इटर्नल ट्रूथ एज आय रीड इट आमी सोकास वाचतना म्हाका समजणी दी म्हाका आदार दी म्हण आमी मागता मोगाच्या भावांनी भयणीनो चड आनी चड प्रिंट जावचो बूक आजून पर्यंत बायबल प्रिंट जाल्ल्या बरी कितल्या भासांनी प्रिंट जाता निरंतर प्रिंट जाता तें खंयचोय बूक प्रिंट जायना एक फावटी हांव एका प्रिंटींग प्रेसाक गेलो 12 म्हयने बायबल प्रिंट जाते आसात आनी एका न्ही साबार भासांनी अशें बघता हें काम कोणाचें कित्या खातीर ह्या पुस्तकांत इतलो मोग कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तें देणें कशें आमकां दिलां आनी ह्या देण्याचें मोल उणें जायना पवित्र आत्म्याक आमी देवाच्या उजव्या हाताचें बोट म्हणटा हांव हें बोट देवसराक धांवडावंक जेजून वापरलें जर तर हांव देवाच्या बोटान वा म्हज्या अधिकारान हांव देवसार धांवडायता जाल्यार देवाचें रास तुमचे थंय आयलां म्हूण समजून घेया म्हणून आमचे थंय देवसाराची पदवी खाण उडोवंक पदकाची पदवी मोडूंक तेंते सेवा थाळण्यो पयस करूंक आमी निरंतरी पवित्र आत्म्याक उलो मारी जाय साबार कोटी मनशाच्या जिवितांत देवसार प्रवेश जाता आनी त्या देवसाराक पयस करूंक पवित्र आत्म्याक आमी मागा जाय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितलीं देणी आनी कितलीं फळां हो पवित्र आत्मा आमचे थंय उपजयता गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकता कितलीं फळां 9 फळांचो उल्लेख आसा पूण पवित्र सभा 12 फळांचो उल्लेख करता मोग संतोश समाधान सोंसणिकाय तशेंच दयाळाई बरेपण विश्वासीपण बोळेपण स्वदमान मीत माणसुगी निस्कळपण अशीं 12 फळां पवित्र आत्म्याची आमी मोगाची मनशां संतोशाची मनशां समाधानाची मनशां लोक आमकां वळखता जाल्यार आमकां आमचे थंय पवित्र आत्मो काम करता म्हणून ताणें मानून घेतला म्हण जालें तशेंच जाणवाई गिन्यान बूद समजणी गटाई भक्त देवबिरांत ही 7 फळां आनी ताच्या बराबर इतर साबार 7 देणी आनी इतर साबार देणी प्रवाद करचें देवाचें उतर परगडचें भासांनी उलोवचें भासो ताचो अर्थ सांगचो अजापा करचें आडळतें करचें असलीं दाराळ देणी पवित्र आत्मा दिता तर असल्या वर्त्या मोगाच्या देण्याक आज आमी स्विकार करया आमचें जीवन रुपांतर करूंक त्या सोम्या कडेन मागया पवित्र आत्मा सदांच आमच्या सांगाता रावता म्हणून जेजून सांगलां तो सदांच आमचे थंय उरचे खातीर आमची जिवीत सोबीत जिवीत जावन पदकावीण जिवीत जावन बदलूंक आमी प्रयत्न करया आमचो बावार्थ आमी उचारया सत मानता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र गर्भी संभवलो ओंकार मरियेंतान जल्मालो पोंस पिलाता काल ताणें कससले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गा सोडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसबीत करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बोगसाणें फुडचें जिवन ससण्याचें जिवीत आमेन देवाचो आत्मो ताचो मोगूच दाराळ मापान ताणें आमच्या काळजांत वतला त्या आत्म्याच्या बळान जेजूक आमी सोम्या आनी देवाक आमी बापा म्हणून उलो मारूंक शकता तर जेजू सोम्याच्या नांवान बापाक आतां आमी उलो मारी आमची मागणी भेटोवया मोगाळा बापा
पवित्र सभेच्या हर एका सांद्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गवळ्यांनी तशेंच सर्व लायक आनी सांगाता मेळोवन तुझे मिसांव जियोंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो स्वार्थ सांडून देशाचे अभिवृद्धेक हाताक हात मेळोवन वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकाप, समाज सेवा, भलायकी आनी हेर शेतांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांनी माया मोगू आनी एकवटू आसा कर. साक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांतर आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडे वरवीं कोश्टोंच्या समेस्तांचेर तुझे आशिर्वाद घाल. तांची पिडा बेगीन गुण कर. तांची जतन घेतलेल्या सर्व तांच्या मोगांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. तांणी तुका आनी समेस्त मनशांक मान दिवन सलाशें कर. अशें वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सुमेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या शेजाऱ्यां मदें साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, आमी तुजे मुखार दवरलेली ही मागणी आनी आमच्या काळजांची हेर सगळीं तुजे मुखार दवरता. आमकां कितें गरजेचें तें वेळार लाभय प्रत्येक जावन पिडेतावन सुटका आनी बरो पावस बेगीन आमकां दिवन आमची धरती भिजोवन बरो फळ आमकां लाभय. अशें फुडल्या दिसांनी संतोशाचें जिवन आमकां तूं लाभयत. हें तुजे कडेन मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. आमेन. गीत संको C60 C60. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. सर्वेस por तूं आमचो रसनार सृश्टेचो भेटयता गोवासो गुर्ता आमच्या वावरासो. जेसूच्या पवित्र कुडीन बदलून ती जिविता खाण जावून. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेश्वर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतूं फावो ते परी वांटो घेवंक पावो. हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयलीं. तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पासकांचो गूट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उचारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रोसून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदाळ बार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पासत, तुज्या नांव फावो साकरा पासत आनी दरनुतांनी परगटलेलो तोच करो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्त तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज पवित्रोत्मो उज्या जिबांच्या रुपान दरनुतांक दिश्टी पडलो त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाची परब समरमता. आनी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समी आनी देवाचे सदांच संवकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच पर्यंत तिच्या पतीक बागेवंत जुजेक, तशेंच बागेवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब जुवांव तोमास, जाकोब फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी तादेव, लीन, क्लेमेन्सिस्त, कार्नेल, सिप्रियान आनी लोरेस, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियांव, ह्या तुज्या दरनुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या बागेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी.
बापा, तुझ्या मणियरांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या कास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मध्ये दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ते आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gutu pergetuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू बापा, आमी तुजे मणियर आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो, पुनर्जिवानपणाचो आनी सरगार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवान देवा, आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंसाक राबेलाची देणी, वावरत्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेंय बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरगार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची कूड, भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीची काकूत कर. वावरताची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विसोवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका, पूण आमची पातकां बोगोस. आनी जुआंव, स्टेफन, मतियास, बार्नबास, इनास, अलेसांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्ताजिया, ह्या तुज्या दरनुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका
शासनाच्या शासना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन गिर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्वींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुशीतांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सुमयान जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेहेळी ये, संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकुळत कर. देवाची शेहेळी ये, संसाराचे पाप काढते रे, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढते रे, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली आमी सुभागी. सुमया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचे मागणे म्हज्या उपरांत तुमी सांगाता म्हणात. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव सतमानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तूं प्रासड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुज्या अमोलीक रागात पियोवन आत्म्यांत दादोश जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साथ दी जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये बाबार्थाच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तिरपात येतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरोंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. Pergang git sangko E16, E16.
गोळ्या मोच्या सुम्या हरगा तुका सर्गी काणा तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या हरगा तुका मोगान तुवें तुका हसबेटोन दिलोय म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलोय उंड्या वयनान तुका समर्पिलोय सुम्या गोळ्या मोच्या सुम्या हरगा तुका सर्गी काणा तुवें पोसलाय म्हाका सुम्या हरगा तुका सुम्या हरगा तुका सुम्या हरगा तुका प्रार्थुया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभे सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी हातांत घेतलेल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या खाळचांनी आपल्या मोगाचे राज चलो आनी सडवणेचो फळ आमच्या जिणयेंत वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यानो आज न्हू आमी सोम्याच्या बोडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली ही आमरी म्हणटा. आज अखेर जाता अस्कांचो काळ आनी ह्या साद्या काळांत आमी प्रवेश जाता देखून घरांत आमरी म्हणटा आसतना बोडव्यान बरी खबर हाडली परत आमी उडासाक हाडची. दिसाक 3 फावटी आमरी म्हणा जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. सकाळीं उठिल्ल्या वेळार दनपारां 12 वरांची गांठ जाताना आनी सांजेर 7 वरार सादारण जावन आमी 3 फावटी ह्या महान मिस्तेराचो उडास काडटा आनी नियाळ करता. देवाचो पूत मनीस जाल्लो ते आमी नियाळूंक आमकां व्हरतो अवकाश ह्या मागण्या मारिफात. दुसरें येदोळूसू सरकारान कळीत केल्ल्या प्रमाणे जुनाच्या 8 तारखेतावन धार्मीक केंद्रां उक्तीं जातात आनी उक्तीं करता आसतना कशें आमचें नडतें आसा जाय, कसली नियमावळ आमी पाळी जाय, कसले सक्ती आमी गमन दी जाय ह्या विशयांत थोड्या दिसांनी सरकार आमकां थोडे इशारे दिता आनी तांचें अध्ययन करून आमी जोगती माहेत दितले हांव फुडल्या दिसांनी. लावदातो सी समितीन एक ल्हानशें हातपुस्तकशें तयार केलां. जलबंधन 2020 2020 जलबंधन आनी असो ध्येय आसा धांवचें उदक रावय, रावयल्लें उदक जिरय, जिरयल्लें उदक परत आपणाय. लावदातो सी समिती फाटल्या दिसांनी दाराळ मापान काम करते आसा आनी तुमच्या हाताक ही कडतील ह्या ल्हानशें हातपुस्तक येवन पावतलें आनी हातूंत जुनाच्या 1 तारखेतावन जुलय 15 तारीख पर्यंत आमी उदक जिरोवच्या ह्या महान कामाक मेळ जाय म्हणून तांणी उलो दिला. पाप साहेबान लावदातो सी दिवन 5 वर्सां जालीं. गेल्या त्या 16 तावन 26 पर्यंत आमी हो एक हप्तो आचरण केलो. थोड्यांनी खेळांत आनी इतर क्विजांत भाग घेतला. फुडल्या दिसांनी उदक जिरोवच्या ह्या कामांत आनी ही पृथ्वी आमची आनीकी चड राखण करच्याक आमी कमर बांदूंक जाय, मेटां काडूंक जाय. देखून
लावदातो सी समिती सांगाता मेळोन वावुरया आनी उपरांत हाची वर्दी आमी रोमाक कमिशन फॉर इंटेग्रल ह्युमन डेव्हलपमेंट ही एक संस्था आसा वॅटिकानाचो ताका दान दितले हांव आमी आमच्या दियेसीजन कितें केलां ह्या विशयांत तांकां संक्षिप्तरान आमी वर्दी पाठयतले हांव देखून हाताक हात मेळोवया उदक जिरोवचें काम करया. आतां संभ्रमीक आशिर्वादाक आमकां आमी तयार करचें तकली बागोवची. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरो आमेन. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट बसमून उडो आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. एकच भावार्थ उचारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप बगूंक तुमी पावो आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत L12 L12. ह्या फुडा हांव तुमकां सेवक म्हूण उलो करसोना. पगार मोचे इश्ट म्हूण तोलो मोचे इश्ट म्हूण तोलो. केया तुमचे थंय पवित्र आत्म्या पराक्लिता तोच साकावा आपलेच कुशेन तुमकां धाडतलो. केया तुमचे थंय पवित्र आत्म्याक पराक्लिता तोच साकावा आपलेच कुशेन तुमकां धाडतलो. मोगाळ पुत्रा सोवे अवक्वार मरी आशीर्वाद दिवांकां. भगवंती रोसारी सायबिणी आमा बसोत विनाती कर. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
देवा पुत्र जय तुका पवित्रज्ञा जय तुका त्रिएक देवा. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, तुमकां